येशूच्या पवित्र रक्तान मोचे घर आनी गोऱ्याब्याची राखण करूंक मागणे। स्वर्गीच्या मोगाल बापा, मोच्या सौम्या आनी मोच्या देवा, तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान हांव तुजे मुखार आयलां। तुज्या हातान घालता मोचे जिवीत, मोचो कुटुंब, मोचे घरदार आनी बाटा बेसां जेजूचे अमोलीक रक्ता वरवीं एक वेदो घालून म्हाका आनी दर एक कुटुंबाच्या वांगड्याक तुज्या अमोलीक रक्तान राखून दवर। सगळे पिडयेंतली, ओस्कोतायेंतली, अकस्मात घडटल्या मरणांतली, दुस्मानाच्या सगळ्या फासांतली, गाडयेपण, काला जादू आनी हेर दुसऱ्या काळोखाच्या हात्यारांतली आमचे सोशिल्ले पयस केलां म्हूण बापा तुका आर्गां दिता। जेजूच्या अमोलीक रक्ताचो वेदो पडून म्हज्या घोराब्याचेर, म्हज्या बाटा बेसांचेर, धोंद्याचेर, वावराचेर, म्हज्या वाहनाचेर आनी हांव वेचो आसा ते वाटेर आमकां राखूंक आनी सांबाळूंक तुज्या दुतांक धाडलाय म्हणून बापा तुका आर्गां दिता। सगळ्या वेळार आमकां तुज्या आसण्यान बोडटाय म्हूण तुका आर्गां दिता। आयच्या दिसाच्यो सगळ्यो म्हज्यो करण्यो जे जे सुवातेर हांव वेचो आसा, जे ज्या मनशांक हांव मेळचो आसा, कांयच फाटीं दवरिनासतना तुज्या हातान समर्पिता सगळें। तुज्या अमोलीक रक्तान सगळ्यांतल्यान तुवें म्हाका निवाल्लां म्हणून बापा तुका आर्गां दिता। पातकांतलो आनी वायटांतलो म्हाका निवाल्लां म्हूण तुका दिनवासता आनी बापा जेजू तुका आर्गां दिता। आमेन।